एकाच घरान वेगवेगळे रावपी फॅमिलींक वेगळे घर नंबर दिवंक आता मेरेन सरकाराचे कायदो नेम ना। सध्या एनओसी घेऊन पंचायत पावण्यार काय पंचायतीक वेगवेगळे नंबर दितात। सरकार ते खातीर कायदो नेम आनी मार्गदर्शक तत्वां थारायता म्हूण पंचायत मंत्री माविन उलयला। घर नंबराक पंचायती त्रास करतात म्हूण चर्चिलान लक्षवेधी सुचोवणी हाडिल्ली। पंचायत सचिवांच्यो ट्रान्सफरी आनी कॉमन कॅडराचोय विशय आयलो। Fear and anxiety in the minds of the people of Goa due to the problems faced by the Panchayat secretaries for using the separate house number to the members of the joint family. There are many applications pending in the various Panchayats where the family has been separated from joint household and not being used separate house number. The step government has taken intends to take in the matter. Under the rules, there is no provision for allotment of separate house numbers in the same buildings. As a matter of practice, the village panchayats give separate house numbers to such buildings if such request is received from the co-owner or co-occupier thereafter. In such cases, the respective panchayat adopt the following procedure for the purpose of issuing separate house numbers. However, in order to avoid any hardships or inconveniences and further to overcome problems faced by panchayat secretaries, if any, for issue of separate house numbers to the members of joint family, in this regard, government will think about framing the guidelines or rules thereafter. As on date for issue of separate house numbers, 27 applications are pending in Tiswadi block and 200 applications, that is where you are affected, are pending in Salset block for want of proper documents as reported by respective block development officers. In view of the above facts, there is no need to create fear and apprehension in the minds of the people of Goa in respect of processing applications for issuing separate house numbers to the members of joint family by the concerned village panchayat secretaries. And मान्य सभासद हांगा सगळे आसा पंचायतीन कितें चलता ते आणि सेक्रेटरीज कितें चलता ते तुमकां खबर आसा. इट इज नॉट ओन्ली फॉर हाऊस नंबर्स, हे आख्या गोंयान सगळ्यांक खबर आसा. म्हणून आता इवन फॉर ट्रान्सफर एक ट्रान्सफर पॉलिसी हांव फ्रेम करता की उमक्यो तेंप जालो काय 3 वर्सां जाली वचपाकूच जाय आनी 5 वर्सां जाली ते ब्लॉकांसून वचपा जाय. 10 वर्सां जाली ते आख्खे डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सफर जावपा जाय. गोंय आमचें ल्हान आसा, नाजाल्यार एडमिनिस्ट्रेशन ग्रासरूट लेवलार कॉलेप्स जातले. हे पूण हिंगा अशें जाला बॉल्सां भरपाचें काम एक एकदां कोण इन्वॉल्व आसता आमकां सगळी जाणवाय आसा कोण हुंय कितें करून घेता सेक्रेटरी कडेन. आनी अशें केल्यार आमी एक जाणून घेवपा जाय आख्खें गोंय आमचें इल्लिगल जातलें. गोंय हा धाकटुलें आनी तेंय तरी आमी इल्लिगल जावपा दिले. ही जबाबदारी म्हाका दिसता आमची सगळ्यांची आसा. हांव मेळना जाल्यार माझे कोण हे वांगडी आहा मंत्री तांकां वचोन घट धरतात, ते येवन म्हाजे कडेन बसता, नाल्यार कांय ना जाल्यार सीएमा कडेन वयतले. हे कशी करून ही ट्रान्सफर वचपा जाय, मागीर एडमिनिस्ट्रेशन चलपा ना. सो प्लीज सगळे सभासद तुमी मानून घेवपा जाय एक ट्रान्सफर पॉलिसी येयली म्हणटच तुमी मान्यता दितले. मोर्जेच्या कार्नावाला वेल्यान विधानसभेन शिगमो. मांद्रेचो काँग्रेस आमदार सोपटे आनी पेडणेचो आमदार टुरिझम मंत्री बाबूचे वाजले. सोपटे म्हणटा आमदार म्हूण आपल्या कार्नावालाचे मिटिंगेक न्ही कार्नावालाक सुद्धा आमंत्रण दिल्ले ना. सोपटे फट उलयता म्हूण बाबून उतर काडिल्ल्यान आवाज चोडलो. निमाणे सभापतीन तो शब्दूच काडलो. बाबू कवळेकारान प्रश्न काडिल्लो खेळ तियात्राचो पावले कार्नावालाचेर. कार्नावाल म्हणतो खंयचो जाती धर्माचो न्ही. कार्नावाल म्हणतो सिर्फ टुरिझम प्रमोट करपाक मागता आनी तो वर्ल्डान आमी फेमस आहा तेजे खातीर कार्नावाला खातीर. म्हणून कार्नावाल हांवें मोर्जी हाडलो स्पीकर सर. बाब सोपटेक आपयलो यो म्हूण तूं आमदार म्हूण थंयचो, ताणें येवन आसतना रावलो. आतां तेणें कित्या खातीर येवना तो म्हाका खबर ना. स्पीकर सर तो मोर्जी आपयलो, स्पोर्ट्स आपयलो, आमदार तुगे येना आनी तूं आनी कितें उलयता. आमदार तुगे कार्नावाला आपयल्या येना गॅस चीफ गॅस म्हूण आपयल ताका स्पेशल मनीस धाडलो. माननीय सभासदांनी गडबड करून घेवची न्ही. आतां दुसरें माननीय आमदार 1 मिनिट बसून घ्यात. स्पीकर सर आतां तो म्हणटा कार्नावाल सगळे कडेन करचो म्हणून. अशें तुजें तूं म्हाका दी तुजें कितें आहा तें कळ्ळें तुका. एक एप्लिकेशन दी म्हाका, मिटिंगेक घालया आनी तेजेर समज तेंच्यांनी आयकलें जाल्यार तें करपाक जाता, कांय प्रॉब्लेम ना. तुज्या आमदाराकय सांग तेजे भितर सपोर्ट कर म्हणून कार्नावाला. कोणा रे सोपटेक
आमचे ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर हांगा ह्या सभागृहांत जे कितें उलयतात पळय म्हाका दिसता सांगपाची गरज आहा तुमी तांकां हय ते हय म्हणजे खरें ते खरें खोटें ते खोटें कार्निवलाक ओपोज ना म्हाजे पेपर सगळे जाय जाल्यार वाचून दाखयता तांकां केन्ना टायम नासता तेन्ना म्हाका मिनिस्टर ह्या नात्यान म्हणजे ते मिनिस्टर आनी म्हाजो मतदारसंघ जेन्ना म्हाज्या घरान घुसपाक येता पळय सादे एक शब्दान मिटिंगेक आफोंक ना प्रोग्राम अरेंज करतना आफोंक ना कार्निवलाचें निमंत्रण ना मिनिस्टरान खरें ते उलोवचें ह्या सभागृहांत स्पीकर सर हो एक नंबरचो कळ्ळें तुका हांव क्लियर सांगू शकता माझ्या कडेन मनीस आसा घरा कडेन मनीस धाडल्या घरा कडेन दाखोवन प्रूव करून दिवचे एक फोन केला एक मिनिट दाखोवचे स्पीकर सर प्रूव करून दाखोवचे एक मिनिट एक्सपर्ट सांगता पेपर काढ वाचपाक येना मिनिस्टरान सभागृहात स्पीकर सर एक मिनिट घराकडे पर्सनल मनीस धाडले एक मंत्री जायकाचे सगळे उदका पुरवण प्रकल्प 2019 मेरेन तडीक लागपाचे टार्गेट केप्या कुंकळे आणि सांग्यार पायपलायनीचे काम 3 म्हयन्यांत जातले कुंकळे 5 MLD प्लांटाचोय विचार चल्ला म्हूण PWD मंत्री ढवळीकर उलयला जायकाची कामां खूपच स्लो चल्ल्यात म्हूण बाबू उलयल्लो ते शिवाय मादय जुवारी तळपण गालजीबाग न्हंयां खातीर मास्टर प्लान केला म्हूण WID मंत्री पालयेकार सांगतात साधारण 330 MLD उदक आसा साउथ गोवा आता केपें मतदारसंघात काही पायपलायनी घालपाची उरल्या त्यो अंडर जायका आसा आणि तेंय काम चल्लेलें आसा आणि त्या खातीरूच जेन्ना रिवण केपें आणि नेत्रावळी जवळ जवळ 23 किलोमीटर पायपलायन आमी घालता आणि ती 23 किलोमीटर पायपलायन घातल्या नंतर सबंद सांगे मतदारसंघ आमी कवर करता आणि त्या खातीरूच थोडो कळ सोदची पडटली एक 2 ते 3 म्हयन्यांत हो जो भाग आसा केपें कुंकळी आणि हांगा आणि दुसरी गोष्ट कुंकळयेक जो कॅनलांतल्यान उदक वता इंडस्ट्रियल इस्टेटी मुखार तेंय आमी कंट्रोल करपाचें थारायलां ते कंट्रोल ऑलमोस्ट आमी अर्दें केलां अर्दें आमी करपाचें थारायलां आनी जाता आसत जाल्यार थंय 5 MLD प्लांट घालून ते जे वेस्ट उदक वता अग्रिकल्चरा म्हणून आमी उदक घेता थंय पूण कोण थंय अग्रिकल्चर करना काडा जमीन ऑल अलोंग द कनाल सगळी जमीन तशीच पडिल्ली आसा आनी ती अग्रिकल्चर कोण करना म्हणूनच थंय ती 5 MLD उदक जर आमी कुंकळे किंवा त्या एरियेत दिलें आसत मदीं आमी तयारी केल्ली ते एक लेक आसा आमच्या वेळीम कॉन्स्टिट्युएन्सी थंय वचून आमी पळयल्लें पूण तो लेक मागीर सुकता आनी त्या खातीर तें उदक जर लेकांत व्हरून थंय भरून जर तो प्लांट करत आसत जाल्यार तो जो वयलो भाग आसा ताका सगळें उदक सारकें पावतलें घेऊया एक ब्रेक